हांव एनी कोलवाले थिवीम बार्देस गोंय. कोंकणी उलोय लंडन फुलोय 99.8 आवाज FM रेडिओ साउथहॅम्प्टन UK कार्यावळीचेर हांव ही म्हजी कविता सादर करता. ही कविता हांवें महात्मा गांधीजीचेर बरयल्या. महात्मा गांधीजीच्या नांवांचे एक एक लेत्र उजार करून ही कविता रचल्या. म्हजे कवितेचें नांव उगडास कोरतात तुजो. उगडास कोरतात तुजो. महात्मा गांधी बापूय आमच्या राष्ट्राचो. महात्मा गांधी बापूय आमच्या राष्ट्राचो. हातयारा विणे आपणे सांबाळ केलो देशाचो. ताणें दुस्मानाचो मोग केलो, मार्ग दाखयलो स्वताचो. महात्मा गांधी बापूय आमच्या राष्ट्राचो. हातयारा विणे आपणे सांबाळ केलो देशाचो. ताणें दुस्मानाचो मोग केलो, मार्ग दाखयलो स्वताचो. आयज बापू उगडास कोरतात तुजो. बापू आयज उगडास कोरतात तुजो. मोग शांतिकाय आनी सोत. मोग शांतिकाय आनी सोत अहिंसा असले तत्व हातयारांक दिलें ना म्हत्व. मोग शांतिकाय आनी सोत अहिंसा असले तत्व हातयारांक दिलें ना म्हत्व. आर्मां फार गुडयो नासतना झुजलो ढाल घेवन स्वताची. आर्मां फार गुडयो नासतना झुजलो ढाल घेवन स्वताची. आंगार सोसून मार दुस्मानाचो सांबाळ केलो भारत देशाचो. आर्मां फार गुडयो नासतना झुजलो ढाल घेवन स्वताची. आंगार सोसून मार दुस्मानाचो सांबाळ केलो भारत देशाचो. बापू आयज उगडास कोरतात तुजो. बापू आयज उगडास कोरतात तुजो. कुडीन न्हेसोन आंगवस्त्र खादी रावोंक गोरिबांक आश्रम बांदी. कुडीन न्हेसोन आंगवस्त्र खादी रावोंक गोरिबांक आश्रम बांदी. मनशाची आसोंक चिंतना शुद्ध हीच बापूची आमकां तुजी बूद. कुडीन न्हेसोन आंगवस्त्र खादी रावोंक गोरिबांक आश्रम बांदी. मनशाची आसोंक चिंतना शुद्ध हीच बापूची आमकां तुजी बूद. नारे तुजे गायत देश आयज उगडास कोरता तुजो. बापू आयज उगडास कोरतात तुजो. घुस्पा गोंदळांक सांपडलेल्यांक तूं सोमची काय. घुस्पा गोंदळांक सांपडलेल्यांक तूं सोमची काय आनी व्हडपणांक तूं ल्हानवी काय. निर्डुकायेक तूं कोनवालाय, दुस्मानांक तूं मोवालाय. घुस्पा गोंदळांक सांपडलेल्यांक तूं सोमची काय आनी व्हडपणांक तूं ल्हानवी काय. निर्डुकायेक तूं कोनवालाय, दुस्मानांक तूं मोवालाय. हेच तुज्या तत्वांचो इंडिया आयज उगडास कोरतात तुजो. बापू आयज उगडास कोरतात तुजो. ह्याच तुज्या तत्वांचो इंडिया आयज उगडास कोरतात तुजो. बापू आयज उगडास कोरतात तुजो.